मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेन चमत्कार घडला। तुम्ही जर हे बँकेन तुमचे भांगर लॉकरान दवरले जाल्यार ते शेजारच्या दुसऱ्या लॉकरान गावता। मडगांवच्या लेन्सी डिसिल्वाच्या भांगराचे अशेंच जाले। असल्या बँकांकडल्यान सादूर रावचे म्हूण तांणी आतां हेरांक उलो मारला। बँकेतल्या कर्मचाऱ्यांनीच कितें तरी गडबड केल्या आसतली असो तांकां दुबाव मारता। नातालाचे परबे खातीर मडगांवची लेन्सी डिसिल्वा आपले लॉकरांतले सुमार 10 लाखाचे भांगर काडपाक मडगांव अर्बन बँकेत गेल्ली, जाल्यार लॉकर पुराय रिते भांगर गायब। तिने धांवत वचून पुलिशेंत कागाळ केली, जाल्यार उपरांत बँकवाले आपोवन तिका सांगतात तुझे भांगर मेळ्ळें, पूण तिच्या न्हय शेजारच्या दुसऱ्या लॉकरांत। हे घडणुकेची खोलायेन पुलीस चौकशी जावची अशी मागणी आतां डिसिल्वा फॅमिलीन केल्या। हांवें कंप्लेन करपाक गेल्लो 24 बँकाक गेल्लो, तेदोन हांव लॉकर कांय नासलें आनी हांव लॉकर वचून सायडीन लॉकर देखून हांवें चॅक करून चोयली, म्हाका कांय मेळना ती लॉकर म्हणटाय ती। म्हळ्यार 24 हांव मागीर मॅनेजर आयलें, मॅनेजर म्हणटा वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। आनी वयल्यान आतां ती म्हणटाय भांगर सायडी बँक लॉकर हाडलोलें, म्हळ्यार हें जायना न्हू, कित्याक तेदूच देखून हांव मुगे भयण 11 वरांचेर गेल्या लॉकरान, तेणें तेगलें लॉकर आहा तितून, तेणें 11 आमगे सायडीन सगळीं लॉकर चॅक करून गेला, तेका कांय मेळना। तेजे बरोबर तेगे चेडूय आहलें, पूण मागीर तो सांगता 12 वरांचेर तेंकां मेळ म्हणटा, तेका दिसली पळय आनी तो मेळटोय बी तेंगे बँकांतून हें न्हू दुसरे ब्रांचाचो। आनी ती पोती दाखयता आमकां ब्लू पोती, आमी बिस्ते पोचान दवरलें, पोतयां दवरूंकूच ना। आमी तेन्ना एमडी देखून सांगला तेगेल्या बँक मॅनेजराक सांगला ती पोती आमगे न्हू, आमी पोतयांक आमी दवरूं ना, बिस्त्यान दवरलें। ती म्हणटा तेंकां पोतयां मेळना। आतां ती एक ट्रेजेडी। आनी मेळ्ळें जाल्यार ओपन लॉकर आहा आतां ते 4 म्हयन्यांक कोणा दिसता पडना। मॅनेजर म्हणटा वेट टील 26 दी, म्हणजे कित्याक कंप्लेन करूं वेट टील 26 कित्याक? हांव मागीर म्हणलें आमकां बरोवन दी 26 कित्याक पुलीस केस करूंक जाय न्हू। ते म्हणटा वेट टील 26 म्हणजे रायटींग कोण दिना म्हणटा। I would like to thank the media which has helped us a lot. It is because of that also we got our code. And secondly, it is a big mystery, like people are just it is people it's a question mark. Yeah, question. It is a question mark for all the people of Goa, because today we are going in the lockers, the banks are saying we are not responsible, our gold is not there. But on 26th, the bank people are calling us and telling us that to come on the next day and take the gold. When I went to check the lockers, all the lockers were closed. Nothing was there. I went at 11 o'clock, and at 12 o'clock they are saying that they found the gold in the locker, empty lockers. But there was no empty locker. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत।